ओझायस प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता, इस्रायल जावन पावलोलो एक तोकतोकीत दाखवाळ आनी ती खूब फळां दिताली. जितली ओदीक तिची फळां वाडटाली तितल्यो ओदीक इस्रायल वेदी बांदतालो. जितलो ओदीक ताचो देश गिरेस्त जातालो तितले ओदीक इस्रायल पवित्र फातर निटोवन दवरतालो. दुशी ओडोन वेता तसलें काळीज तांचें. देखून आतां तांणी हाचें फारीकपण दिवचें पडटलें. सर्वेस्पोर तांच्यो वेदी मोडटलो आनी तांचे पवित्र फातरांचें निसणटोन करतलो. तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राजा ना, कित्याक सर्वेस्पोराची भिरांत आमी दवरूंक ना. पूण राजाच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता? सामारियेक आपली मजुरी मेळ्ळी. ताचो राजा उदकाचेर उफेतल्या फेण्या सारको. मुर्ती पुजेच्या दोंगराचें निसणटोन जातलें. तेंच तें इस्रायलाचें पातक. तांच्यार वेदीचेर कांटे कुंटे किर्लोतले. तेन्ना पर्वतांक ती म्हणटली, आमकां लिपोयात आनी दोंगरांक आमचेर पडात. तुमकां प्रमाणीकपण वोवपात आनी भलेपणाचें पीक काडात. तुमचे पाड जाल्ली जमीन कामायज करात. हो वेळ सर्वेस्पराक सोडून वचपाचो वेळ आनी मागीर तो तुमचेर तारणाचो पावस घालतलो. सर्वेस्पराचें उतर, देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो स्वभाव जातलो. सर्वेस्पराचे मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोराची ताची स्तुती करात. ताच्या उचुरांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरीत जावं. स्वभाव, सर्वेस्पराचे मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पोदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचुऱ्या विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निबाडांचो उगडास दवरात. स्वभाव, सर्वेस्पराचे मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानू, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानू, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. स्वभाव, सर्वेस्पराचे मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. माथ्यूवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देंवचार बसलोल्या एका मनशाक जेजू सरशी घेवन आयली आनी देंवचार काडटूच मोनो उलयलो आनी लोकांन अजाप जावन म्हणलें, इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणेंच देखूंक ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, हो देंवचारांचे प्रधाना उदेशी देंवचार काडटा. जुदेवांचे देवस्थानांनी शिकयत सर्गाराचे शुभ वर्तमान पुरगोटीत आनी सोर्व
जिन्साचो पिडा रोग बरो करतीत. सगळ्या नोंगरा गांवांनी जेजू भोंवलो आनी पोरजेक पळोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नासलोल्या मेंढरा भाशेन बाबडी कशी जालेली. तेन्ना आपले सिसांक ताणें म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आनी लोकांच्यो उरपोजी पळोवन तांचे विशीं तो चुरचुरतालो. नियाळाक आदार. आयचे पयले वाचपांत होसेया प्रवादी देवाचो शीण इस्रायल पोरजेक कळयता. खऱ्या देवाक वळखनासतना कुड्ड्या देवांक तीं बोसतात. भांगार आनी रुपें घालून तीं आपणाक देव करतात. खऱ्या देवाक तीं ओळखूंक चुकतात. पूण शुभ वर्तमानांत देव आपणाकूच पोरजेक दाखोवंक दिता आनी खऱ्या देवाक ओळखून तीच इस्रायल पोरजां जेजू विशीं ओडोन येता. इतली ताची अस्कोताय जेजू तांकां चुरचुरता आनी तांकां आपलो आदार दिता. आमी कोणाक देव म्हूण मानतात. सासणीक तोखता तसले वस्तूंचेर आमी दोळे लावया आनी खऱ्या देवाक मान दिवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, खऱ्या देवाची ओळख आमी घेवन ताचेशी आमी ओडोन वचूंक वावरया.